जेजू क्रिस्ताक आज थोड्या मनशांनी फुरसार मारलो, बोक्स नासतना फुरसार मारलो. जेजू क्रिस्तान आख्या संवसाराक त्या मनशांक बक्षिले. बॉक्सण म्हूण तें आसपाक जाय. हांवें तरी बॉक्सण मागिल्लें तुका ती म्हाका बॉक्सण दिवपाक जाय. हें आमकां धर्मान शिकयता, जावं हिंदू धर्मान, जावं मुसलमान धर्मांत, जावं क्रिस्तांव धर्मांत. एक हें आहा, म्हजी चूक जाल्यार मात बोगोश. फादर बोलमॅक्सो म्हणटा ताणें चूक मागल्या, चूक जाली तेगेली उलोवप मानून घेतलें, सगळ्यांनी मानून घेतलें चूक जाली. पूण जेन्ना बक्षिलें म्हणटकूच मुगे एकू मागणें गोंयच्या गोवोरमेंटाक, ताका तुमी बक्षिचो. चूक मागिल्ली ताणें कितें म्हणल्यार चूक जाता, मनशाको चूक जायना म्हणना, चार पांयान घोडो चुकता. मनीस चुकलो जाल्यार व्हडल्याची आप न्हू, पूण चुकीचेर तरी तो चूक मागनासलो तेदोना तुमी कितें तरी कोता तें दुसरी गजाल. सो हांव मागोता आनी म्हाका दिसता गोंयचो गोवोरमेंट सीएम हें मानून घेतलो. कित्याक मनीस चुकना म्हण आनी भासूना, मनीस चुकताच. चुकत थिंगा आपल्यागे चूक न्हू म्हणा, आपण ना कोतलो म्हणा तेन्ना त्या मनशाक बक्षूंक जायना. ताणें मागिल्ली रोखडीच बालमॅक्सान सांगिल्लें आपल्यागे चूक जाली. आनी एक्झॅक्टली मरे इन फ्युचर हांव सांगूंक सोदतां, म्हणजे हांव म्हणटा मुगे सजेशन हांव सांगता, मुगे सजेशन दिता हांव. तें कोणाक बऱ्या पडटा कोणाक वायट पडटा तें हांव नगो. आमी क्रिस्तांव मुसलमान हिंदू ही न्हय. जेन्ना गणेशान दिवाळ जाली येयलो हांव धांवता तेमगेर. मुगे क्रिस्मस येयलो ते आमगेर येताय. जेन्ना ईद येयलें हांव मुसलमानांगेर येताय. म्हणजे आमी तिनूय सेक्शन जे आशिल्ले गोंयांत सारके इतले भाव आहले आज पासून आहा. आख्खेच इंडियेमध्ये एकूय स्टेट जे 450 इयर्स पोर्चुगेजान रूल केली आनी कल्चर दाखयले तेजेर हे स्टेटीक इतले आमी स्ट्रॉंग आहाय भाव हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान. पूण हें आतां मुखार ह्याचे मदें सेपरेट जावपा जायना, आज मदें फिक्शन जावपा जायना. आनी कोणूय तरी अशें करून चुकता ताका रोखडो बक्षिचो. बक्षण मागील जाल्यार बक्षण मागना त्या बक्षनाका. हें मुगेलें सारकें हांव तशें करून सांगता. कित्याक आमकां म्हाका 74 वर्स जाली. हांवें लायफान हें सगळें जायत चोयलां. सुभाष वेलेंकर पळय आहा, ताणें एक टायमाचेर सांफ्रांस साहेबाचेर उलयलो. सांफ्रांस साहेब म्हणटा तो एक जीत कुडीचो सांतान गेलो आनी तेन्ना ते खाली हांवें अटॅक केला एकल्यान. पूण तेन्ना गोवोरमेंटान तेजेर कांय केलें ना एक्शन. जर तर गोवोरमेंटाक दिसता अशें करून कोणाल्या धर्माचेर तर येवपा जाय वो धर्माचेर तरी कितें करपा जाय तर त्या टायमाचेर ताका सुभाष वेलेंकाराक केस करपा जाय. हांवें तेजेर केस केलें ना. पूण ताका हांवें उतरान सांगिल्लें ताका, तूं आमकां सांगनाका सांफ्रांस साहेब सांत न्हू म्हणून. सांफ्रांस सांत आनी एक जितकुडीचो सांत एकूच सांत. आनी तेणें आपल्याक गेलो सांत म्हण तेजो हात कातून रोमा वयलो आहा तेजेर तो उलयलो सुभाष वेलेंकार म्हणटा. पूण ताका हांवें तोंडांनी काबार केलें आनी हांवें केस बी कांय केलें ना. समजला न्हू. आनी केस करपाक नाका. कित्याक चुकता मनीस, कित्याक चुकता आमी बक्षून घेवपा जाय. कित्याक आमी जेजू क्रिस्त सांगत ते प्रमाणे जेजूचेर केस कसली बोगलान गायली. जेजून बक्षिले. जेजूक फुरसा मारलो मनशान जेजून बक्षील मरे. देखून हांव मागता, म्हाका दिसना चीफ मिनिस्टरान आपल्या गेले तकलेन हें केलें म्हूण. पूण ताका प्रेशर हाड आसतलो. सो येसलो प्रेशर केन्ना हाडना काय मागता. आनी तेश करून जेन्ना आमचे मदें कितें जाता फ्युचराक आमी शांतीकायेचे
शांतीकायेन रावपाक जाय हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव. आनी हांव मागता क्रिस्तांव भावा कडेन आनी हिंदू भावा कडेन आनी मुसलमान भावा कडेन एकामेकाले धर्माचेर केन्नाय नगय, केन्नाय नगय. हांव तर एक समज हो ग्लास देव मानिता जाल्यार म्हाका मान दी, तूं म्हाका विचारपाक म्हणून दुसरो धरून. सो हांव म्हणटा धर्माचेर कोणाल्या धर्माचेर कांय विचारपाक नाका. जण एकल्यागे धरून जण एकलो जाणा. आनी आमी सदांच आमी ईदा वयताय मुसलमानाले, आमी आमी भणसां वयताय, दिवाळी वयताय हिंदूवाले, ते आमी क्रिस्मस येताय, इस्तार येताय. म्हणून ह्यो वस्तू चलताल्यो त्यो चलपाक जाय म्हणून हांव जेजुको मागता आनी बालागांव साहेबीको मागता, दाम बाबाको मागता आनीक आलाको मागता. कित्याक तुमी वयर सगळे बाराबरी आहाय, आमी सकलारी बाराबर रावपा जाय. जेन्ना वयर आहा जेजू क्रिस्त जावं बालागांव साहेबीन माई आनी वयर आहा जावं आला वो दामबाब, ते सुसेगाद बरे भाशेन भोंवताय, आमी हे भाशेन बरे भाशेन भोंवपा जाय. हांव मागता एकूच हांव मागता सगळ्यां कडेन की फ्युचराक हे भाशेन कांयच करपा नाका. आनीक जे कॅथलीक MLA, हिंदू MLA, मुसलमान म्हणटा बट MLA कोण ना पूण आसलो पयलो शेख हसन, जेन्ना MLA जावन सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपा जाय आनी बरे भाशेन हो सरकार चलोवपा जाय इतलें मागता. आनी असो कितें जालें जाल्यार कोण एकल्याक सिजमेन जाता, दुसऱ्याक सिजमेन जाता, तेका आमी सजमन घेवपा जाय आनी आमी तांकां सांगूं जाय बाबा जाता तें बोगस गुन्या पयस मागिल्ली काबार कित्याक बल्मेक्सान रोखडेंच आपल्यागेर हेजेर चिंतल्यान रोखडें मागिल्लें तेणें बल्मेक्सान. सो ताका बोगसपा जाय. इतलें आमी मागणी. क्रायम कांय केलो ना तेणें, क्रायम केलो जाल्यार तेका साजा येता बरी आहा. सो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर सजमन घेतलो आनी जें कितें तेगे त्या टायमाचेर आगाव वता हिंदू भावालें कितें जालां मातशें भोगसून घेचें. कित्याक हांव जाणा कांय नासलो तेगेलो तें म्हणपाक, तेका गरज नासली, पण एक टायमाचेर तेका येयलें आनीक तें आमी सजमन घेवपा जाय आनी आमी मानून घेवपा जाय. कित्याक हांव जाणा हांव जल्मले आज म्हाका 74 वर्सां जावन आमगे गोंयांत कितलेंच प्रॉब्लेम जावन गेला पूण सगळ्यांनी एकामेकांक मेळून येयलो आहा. सो आमी तरी असो काम तरी मेळून येवना जायतो जाल्यार मुखार जे पळय मानिपूर जाला ते भाशेन जावपाक जायना. गोंयां म्हणटा आमी क्रिस्तांव भाव, हिंदू भाव, मुसलमान भाव, भाव पयले भाव आज पासून. आनी गोंयां इतले शांती म्हूण आज संवसाराचो वर्ल्डाचो लोक ट्युरिस्ट सगळो गोंय येता. कित्याक आमी गोंयकार जावं तो हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव सांग शांतीकाय म्हणून आनी ही सवस्काय लागून लोक चड गोंयांत येता संवसाराचो. सो हे शांतीकाय पिड्यार जावपा जायना आनी ही शांतीकाय जर पिड्यार जाली जाल्यार आमकां आनी गोंयांत रावपाक आनी गोंयकार म्हणपाक आमकां नांव ना. सो हांव म्हणटा मिस्टेक सगळ्या कडेन घडटा आनी मिस्टेक जे फादर बल्मेक्सान त्या मुळां आपल्या काजांतल्यान तेणें सॉरी मागिलां जाल्यार हेजेर तेका बक्षिचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.